हाली तेंपार गोंयांत धार्मीक वाद तयार जावपी घडणुकांनी वाड जायत आसा। अशीच एक धक्कोदायक घडणूक परवरे वाठारांत घडल्या। मोलदी गोवा कडेन लायिल्ले श्रीराम प्राण प्रतिश्ठापनेचे बॅनर शुक्रारा फांतोडेर अनवळखी मनशान पिजून उडयले। हो सगळो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जाला। ह्या सगळ्या प्रकाराक लागून आता परवरेत तणावाचे वातावरण निर्माण जाला आणि लोकूय बरेच तिडकल्यात। बॅनर पिसताना सीसीटीव्हीत कॅप्चर जाल्ल्या व्यक्तीचो सोद घेवन ताका अटक करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आयज आमी पीडीए कॉलनी हांगासर सगळे उबे आसा। खूबशी गर्दी आसली, सगळे आपापल्या जे इन्व्हेस्टिगेशनाक सगळे भुरगे सगळे कॅमेरा आसा पळय ते पळोवपाक गेल्ले आसा। जे आयज हांगासर जो आमचो बॅनर आसलो रामाचो, तो रामाचो बॅनर आयज हांगासर पिल्ललो आसा। हे आमी कोण तरी येयलो, बशींचो देवलो, पिल्लो हो कॅमेरा दिसता, पूण हे आमी सहन करून घेवचे ना। कारण आमी कोणाच्या रिलिजनाचे एगेन्स्ट ना, सुद्दां आमी कम्युनल करपाचें आमच्या मनान ना। पूण कोण तरी येवन हे कम्युनल झगडी लावपाचो प्रयत्न करता, हे आमी सहन करून घेवचे ना। कित्याक आमी जे रामान सांगलेलें आसा, राम जो तो केन्नाच कोणाच्या हितून ना, आपल्या हितूनसून तेणें बरें कार्य करपाचो सदांच तेणी शिकवण आसा। तशेंच आमचे सुद्दां बरे तरेन रामान जे पुलीस हेंचे कडेन सगळ्यां कडेन मिळून मिसळून ते काम करून घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसा। आमकां कोणाक त्रास करपाचें ना, पूण कोणें ना सगळ्यांक आमकां ग्रांटेडूय घेवपाचें ना। कारण आमी ओगी रावल्या म्हणून त्याचो फायदो कोणें घेवप न्हू, आमी ओगी रावचे ना। जे कोणें कितें केलां पळय तेका बेगीनच्या बेगीन पुलिसांनी अरेस्ट करपाचो आनी तेका हाडपाचो हो तेणी प्रयत्न करपाचो। तशेंच मागता सगळ्यां कडेन ज्यो ऑथॉरिटीज आसा तेंचे कडेन तेणीन हेची दखल घेवन सगळ्यांक पुलिसांक सगळ्यांक तेणी इन्व्हेस्टिगेट करपाक जाय। जे कोणें जो कल्पीट आसा तेका बेगीनच्या बेगीन अरेस्ट करपाक जाय म्हणून आमी कम्युनल हार्मोनीज दवरून आसात। तर आज हे कृत्य जालें ते निश्चितच निषेधार्थ आसा। तेन्ना धार्मीक तिडो निर्माण करचो न्ही कोणीच, आनी सुशेगाद आमी पयलींच्यान जशी रावता तशी राव। कोण एक भायलो येवन सुटकेस घेवन बसींतल्यान देंवता आनी आमचे बॅनर पिनून उडयता हे सारकें न्ही। तेन्नाच आमकां लॉ एंड ऑर्डर आसची अशें आमी पुलिसां कडेन मागता। अयोध्या राम मंदिराच्या उक्तावण सुवाळ्याची सगळीकडेन उमेद फाकिल्ली आसतनाच कोण तरी मुद्दाम जावन धार्मीक वाद तयार करपाक सोदता ही वायट बाब। पुलिसांनी सीसीटीव्हीच्या आदारान दुबाविताक बेगोबेग धरचो अशी मागणी साळगांवचो आमदार केदार नायकान केल्या। आयज सकाळी एक इन्सिडेंट जालो आमच्या पीडीए कॉलनी एक्झॅक्टली मॉलाच्या ऑपोजिट। थंय आमचे सगळे आयज अशें वातावरण देशभर जाल्ला की आमी अयोध्येचे मंदिराचे आमी सगळे देशभर सेलिब्रेशन करता। त्या टायमार एक वायट अशी दुखद घटना घडल्या की हांगा सगळ्या कडेन पीडीए कॉलनी तशेंच ह्या सगळ्या वाठारांत रामाचे पोस्टर लायिल्ले, रामाचे फ्लॅग लायिल्ले। आयज ते तेंच्यांनी पोस्टर कोणेन तरी पिनून उडयल्या। सो आमी रिस्पेक्टेड पुलीस इन्स्पेक्टर आसा तेजे कडेन कंप्लेन केलेली, ते सायटीर आयल्या। तेंच्यांनी आपल्या भशेन सर्वेलन्स कॅमेरा हांगा चॅक करता मॉलाचे आनी हे, ते तांकां कोण तरी तो पिंताना सांपडला। पूण म्हाका दिसता कोण पिंताना सांपडला तेजे फुडल्यो आनीक खंय आसा पळय फुटेजी ते घेवपाक चालू आसा आनी ते डेफिनेटली एक वरभरा भितर हेजो निकाल येतलो की कोण तांकां एक डावट आसा की हो गोंयकार एक कोण तरी ट्युरिस्ट ट्रॉली बॅग घेवन तो वता असो तो फुटेजीचेर दिसता। चित्र क्लियर आसल्या कारणान तेजें तोंड दिसनाशिल्लें, पूण डेफिनेटली तांच्यांनी सांगलें की 1-2 वरां भितर कोण तो ते पकडटले म्हणून। असले अनवॉन्टेड म्हाका दिसता इन्सिडंट जावंक उपकारना। जेन्ना अशें एक अख्खे देशभर बरो माहोल आसा, एक राम राज्य घडोवपाचो असो माहोल आसा, सगळे सेलिब्रेट करता, त्या टायमार अशें इन्सिडंट घडोवप म्हणल्यार हे पर्पजली कोण तरी एक कम्युनल टेन्शन क्रिएट करूंक सोदता अशें एक हे दिसता। हांव ऑनरेबल पुलीस इन्स्पेक्टर आसा तेंचे कडेन हांव मागता की चडांत चड लक्ष घालून बेगींतल्या बेगीन हो कल्प्रीट कोण हाका धरचो म्हणून आनी कितें तें लोकांच्या नजरे फुड्यान हाडचें आनी कित्याक पिल्ला आनी तो कोण पळय तो। गोमंतक टीव्ही खातीर परवरेच्यान स्नेहा असोटीकार।